एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? हाय म्हणटा. हाय हाय म्हणटा रे. न्हिदून आतां उठला. टायम जाले 6 जावपा येयली. जस्ट आमी रेडी जावन भायर सरला वचपाक पणजी. आयज म्हणजे हे स्टार्ट जाला सारस एक्झिबिशन. म्हाका दिसता लास्ट इयर आसलेलें न्ही तें. लास्ट टाइम येवंक ना ते सारस एक्झिबिशन आसता हेंचे सारस. म्हाका दिसता लास्ट इयर आसलेलें. सो स्टार्ट जाला ते आनी म्हाका खबरूच ना. शू पालो शू पणजे वयता तेन्ना पयलें खंय बोर्ड मारला खंय पणजी. सो लास्ट डेट आसा 16th. 16 तारखेक लास्ट. 6 स्टार्ट जाला. 6 तारखेक. 6 तारखेक स्टार्ट जाला खंय आमकां खबरूच ना. आनी 16th लास्ट डेट. तो म्हटलं आयज वचचें आनी बारीकशें व्लॉग काडया आनी तुमकां शेअर करया. तुमी थंय वचा म्हटलें. ओके. सो भायर सरला आमी. पयलीं म्हटलें मातशें हरमनान या च्याचे घोट मारया म्हटलें. शू की म्हणटा खबर आतां आपूण च्या सोडला आनी तूं आनी च्या तो व्हरता. तूं सोडला न्ही आमी सोडूंक ना न्ही. आमच्या पोटान तरी च्या घाल असलो आमचो शूनात. चल वच या पयलीं हरमनान या. हरमनान च्या पिता गोडाय च्या. आनी म्हाका ते केक ते बरें मेळटा सॉफ्ट सामके. केक खावया आनी गोड च्या पिवया आनी भायर सरया. ओके. सो फोन आयलो. व्लॉग करतना एका फोन येता. उलय म्हटलें पेमेंट न्ही येवपाक आसा बुडच्या वट्टांनी. पेमेंट येवपाचें. ओके. तुजो फ्रेंड ताका सांगलें आमी वयता म्हूण सारसा. तो येता खंय? लेट जाला. तो लेट येतलो. लेटूच बरें रातचें पण हय थंड आसता. आनी आमी ताका लागून 5 या खंय. हेजे स्टडीज घेतले मातशें आड पडलें. एकदां आड पडलें न्ही उठपा नाका आतां. ताका लागून हांवें मातशें लेट या कांय जायना म्हटलें. ओके. चला पयलीं वयता आमी हरमनान च्या पिता मागीर डायरेक्ट तुमकां मेळटा पणजी. ओके चला. जॅगरी आनी मँगो आनी हे कितल्या विचारा घरा व्हरपाक बरें. ओके ताका विचार. नाका नाका हेंच घे टेबल लागता. हरमन चायवाला. ताका केक दुसरो जाय खंय पिंक कलर. शिवादा कसली घेतला? एक कितें लेमन टी. लेमन टी तूं आतां व्हडलो हो जालो लेमन टी पिवपाक. आमी बाबा च्या घेना. तू घेता म्हणून घेतलाय ना. लेमन टी पी तूं बरें जिवाक न्ही. ते लेमन टी न्ही मातशें आंबट लागता. मातशें आंबट बरें लागता. घेतलेलें हांवें म्हाका आवडना. हरमनाचे हांगा केक न्ही सामकें सॉफ्ट आनी चड स्वीट बी अशें ना. केक लायट स्वीट जालें. पणजे मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आतां शिगमोची तयारी. केन्ना शिगमो? 19th काय खबर ना. आतां शिगमो बरें केला न्ही. बरी दिसता पळय. दवरता तुमी. शिवन आतां गाडी ते झाडां पोंदा पाक केला. आतां टेन्शन कावळ्या हागात म्हणून. आनी खंय दवरतलो? मेळ्ळें आमकां एक प्लेस थंय दवरले आनी वॉकिंग करून आयले. आतां कावळ्या हागले कितें करपाचें. आसूं आतां काय जायना. कुशया मागीर टिश्यू पेपर. गाडी वचूं मेळटा भितर. गाडी वचूं मेळटा भितर. आमी थंय पाक करून येयला. आयकात ना. थंय पळय कला अकादमी कडेन. राव मातशें एक भायल्यान फोटो विडियो काडटा. हे पळयात गोवा सारस. तितलो रश ना. हांगाच आसता न्ही लोकोत्सव बीन. हांगाच आहा हेंचे सारस. जालें. चल हांगच्यान स्टार्ट करया. एक सुद्दां स्टॉल मिस करप ना. हय चल हांगच्यान स्टार्ट करया. पळया कितें कितें आहा तें. सेम लायक लोकोत्सव भशेन न्ही. पण लोकोत्सव सामकें रश म्हणजे भरून आसता स्टॉल. पण मातशें कमी आहा. पळया उलनाचें न्ही गे तोरण बीन आसा हांगासर पळय. एक कितें गे फीट करचें न्ही. मिल्क फूड कितें करपाचें. खवा दूद दूद घालून खवा करचें गे. मिल्क फूड. हय हांगाय बरें आहा पळय. खूब आहा धाकटे व्हडले आहा. ते जाय गे गुलाब माथ्या घालपाक. सो हांगा आसा सुके सुंगटां सुके बांगडे आनी कितें आहा. हे कितें गे बोंबील बांगडे. हा बांगडे. हे कितें गे
हे न्ही ते दोडयारे हा सगळ्या सांगा सोला बीन आसा हे पळय ते कांदा पळय ते शिनात काजू बिमला पळय काजू बरी दिसले म्हाका पळोवन बे कच्चे फणस पोत्यो प्लास्टिक कोण यूज करता ना सारखे 200 म्हणटा आमी येयला हांगा एक्झिबिशनाक पिशव्योच हाडूंक ना हेच आमचे प्रॉब्लम आनी हे घे ते घे म्हणटा कितें ते सो हांवें घेतला काजू आमकां आनी खंय मेळटले काजू आमकां आनी काजू मेळना सो म्हणटा घेवया म्हटलें 50 रुपया आं जाम पळय जाम 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 तरी खाला हांवें काजू तरी मेळपाक मुश्कील एक बारीकशे पीस घातले हांव हांगा आसा घरगुती लोणचें बीन आहा पळय आई साडी जाय गे साडी सांग असं ती म्हणपाली तू काजू खायनाका म्हणपाली सो हांवें घेतला म्हाज्या घोवाक आनी आई कडेन पुताक तुमी खाया बरी आहा न्ही बेडशीटां बीन बेडशीटां बरी ही पळय राजस्थानी साडी अशी आहा न्ही शिना आनी हें मिस जातलें आमकां अशी स्ट्रेट या आमी साडयो बीन बरे बरे येयला हांगासर हे पळय दुपारी न्ही गे हांव ते कच्चे मँगो बीन लायला पळय सर रियल न्ही रे नॉट फॉर सेल एक्झिबिशन सगळे लोक सामके फिश टँका सगळे रोस्टेड गवाक न्ही फ्राय करून रोस्ट केला बरें आसा हे ज्वारी ज्वारी बरें आसा गे काला बरी ज्वारी बरी आशिना ज्वारीक न्ही रोस्टेड केला ये मखाना हाँ हे मखाना बनाना चिप्स भी ना बरे लास्ट आपने क्या दिया उसने मेरे को मसाला ज्वारी ज्वारी दिली तुका ये हाँ ये मखाना हाँ व्हाइट वाला आता है ना बड़ा उसको ये मखाना एक एक सो रितिका हे आवडले हे मखाना आहे चला घे हा. ये स्पाइसी टिफिन आहे ते घाल ताका आणि कितें आहा तेवटेन आं ओके उलो कर वीडियो कॉल बोललो मला आं कळ्ळें 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 सो हे सगळे इयरिंग्स आहे हँडमेड न्ही सगळे सगळे हँडमेड किचन्स बीन आहा हांगासर हे वॉच बरें आहा पळय हँडमेड ते आं सगळे हँडमेड आसा हें किती खबर का मून तो मून तो बरें केला न्ही आनी हें बरें केला पळय दोनाच फक्त म्हाका कपडे घे म्हणटा ते भांगर घे न्ही म्हाका काकणा बिकणा ते साडी न्हेसूंक खंय वयतलें हांव शिव पळय हांगासर साडी बरी दिसता म्हाका भांगर घे न्ही आसूं म्हाका भांगर घे बेडशीट आहे आतां हे गरमेन हें घालता तूं बेडशीट हां बेडशीट बरें येयला आनी गरमेन बेडशीट घालून कितें फायदो तुका आतां गरमी हे पळय सगळे ड्रायफ्रूट्स हे आमी दुबय गेले तेन्ना हाडलेले हे मँगोचे हे मँगो आनी खावपाक न्ही खूब बरें लागता हें आमी दुबयसून हाडलेले जस्ट थोडेशे हाडलेले आमी टेस्ट करपाक अख्खे सोंपले आमगेर खावन खावन काशा आं अफगानिस्तान से सगळे हांगा ड्रायफ्रूट्स आहा पळय मला मगाशी ते घालून ते आयत असता ये कैसे किलो कैसे 50 पाव किलो है पाव किलो 450 हे पळय ना चाची किटली हे सगळे हँडमेड आहे ती ड्रॉ करता पळय हय सोरोप घालता एक्चुअली सोरोप घालून काडटा पयल्या पिक्चरान सेम बरें आहा पळय चपाती बीन घालपाक आनी मॅटू आसा हे पळयात मॅट
नाव पण हे शिवाची स्टॉल हा शिवाशक्ती. हां उसकी सगळं कुर्ता बीन बरे येयला हांगासर. कुर्ता खूब आहा. हे पळय वारो घालपाक बरो वारो येता. आनी करता पळय तेमी हांगासर. सत्तरी पळय बुट्टी करता पळय आई. खंयची तुमी 70. हां शिवाज की खंय कितें करता. कांदो तांदूळ कांदो खंय. हें म्हाका खूब आवडलें लायटींग न्ही. तूं कपडे कित्याक पळयता हें पळय न्ही. हें पळय बरी दिसता. सो हें सगळें न्ही लेदरचें आं आनी बरें आसा. हांगासर पळयात चपाती लाडपाचे आदोळी बिदोळी सगळें आसा. देवारो बघितलो बरो न्ही. बरो हांगा आसा कोल्हापुरी चपला. हो पळय कोल्हापुरी चप्पल येता शिवनाथ. चप्पल खंय वयता इव्हेंटा वयतलो. कोल्हापुरी चप्पल इव्हेंटा वयतलो. चीज बटर पॉपकॉर्न. हें बरें न्ही गे दिवो लावपाक. खूब व्हडलें आहा भोंवपाकच पुरो गरमेन. काजू बियो जाय म्हणटाली बिबे. विचार न्ही बिबे आसा पॅकेटान घालून दवरला. विचार न्ही कशें तें. कितलं असेल तर 100. पणस आहा पळय पणस आहा. कापा सांगा काजू चिकू बिबे फणस सगळे आहा. पणसाचे गरे उकडे तांदूळ बिंदू सगळे आहा. सॉफ्ट असं फायनली शिवनाथान घेतले बिबे. आमचा कॅमेरामॅन धांवता. सो हांगासर आमची युट्यूब फॅमिली जवळ ना सांग ना कितें. कामन कामन पेरेरा हां गुरियो फ्रेंड लागी हां लागी न्ही. थँक्यू सो मच या. सो हांगा आसा फूड स्टॉल्स. हे सगळे न्ही फूड स्टॉल्स. हे पळयात बरे व्हडले आहा. सो फूड स्टॉल न्ही बरे व्हडले आसा. हे पळयात ये मरे. ए पौशे दी ही पळय शाबुदाना वडा दिला. घे तर खा. घे रे ही आसा माझी युट्यूब फॅमिली. माझे व्हिडिओ पळयता आनी तेजे स्टॉल आसा हांगासर. चिकन काफ्रेल कटलेट बिटलेट. केन्नाय खंय आमी वयता न्ही फेस्टिवलान बीन काजू फेस्टिवल आसूं न्ही लोकोत्सव आसूं न्ही तेजे आसता स्टॉल. सो दिस टायम तिणें हें घातलां चिकन काफ्रेल कितें आहा. चिकन शाकोती चिल्ली बी सगळें आहा. सगळें गोवन फूड पण आमचो सोमवार. तिणें आमकां दिलें खिचडी सॉरी शाबुदाना वडा. ही आसता पळय. तो म्हटलं मातशें पोट थंड करया म्हटलें. कलाकार आसा ते हालता न्ही ते. फायनान्शियल मॅनेजमेंट हय डेटा मॅनेजमेंट करपा खातीर डेटा प्रोग्राम मॅनेजर आसा. तशेंच MIS आसा. सो पावली आमी घरा आनी कांयच अशें भोंवून आयसर सेम स्टॉल आसलेले. ओके सो म्हटलें कितें घेतलां तें तुमकां दाखयता आतां. ओके सो हांवें न्ही एक अशें हें कितें म्हणटा कशें ना फिडिंग 2 नायटी घेतला हांवें 250 जालतले. ओके हांगा ताका झीप आसा सायडीक. सो 2 घेतला. हो एक कलर आनी हो एक.
आणि साधा अशें नायटी बी जाल्यार आसलेले हांवें आसले दोनूच घेतले ऑलरेडी आहाली माडे ताका लागून सो जालें म्हाजें नायटीचें काम आनी न्ही धरचें ना हें जालें मागीर बिबे घेतला हे लागीं यो शिव जाय जाय म्हणटालो न्ही बिबे सो हेजे ताका शाकोती करूंक जाय केन्ना करूंक जाय पळोवंक जाय शाकोती करूंक जाय गरम मसाला घालून पाव वांगडा बरें जाता खावपाक ओके ऑलरेडी लास्ट इयर तुमकां शेअर केला हांवें पयलीं दिस टायम पळयता केल्यार तुमकां शेअर केलें ओके चिकू हे लोकल जे लोकल घेवन बसले चिकू 100 येता न्ही 100 रुपया चिकू आनी फणस बरें आहा म्हटल्यार आमकां आनी खंय मेळटा आनी कोण हाडटलो खंय मेळटले म्हळ्यार दिसले दोळ्या फुड्यान तुका रे तो दोळ्या फुड्यान दिसले घेतले कितले घेतला 50 न्ही 100 आनी काजू घेतला ती म्हणपा लागली तूं खायनाका म्हणपा हांवें ताका विचारलें ती म्हणपा तूं खावूच नाका धाकटो पीस खायनाका म्हणपा लागली सो हांवें म्हाका लावन घेवंक ना हांवें हिमी खातले न्ही हेंकां बरें मीठ लावन दिता हांव हिमी खालें म्हाजें पोट भरलें तशें ना हय आनी असले खूब इल्ले खूब जाण घेताले हे चिप्स आनी अशें ऑयलान बी तेंच्यांनी फ्राय करूंक ना कळ्ळें न्ही ऑयल बी कांयच लागना आनी बरें आहा हे आनी हे मखाणा न्ही हे मखाणा ते तुका आवडलें आपल्याक घे म्हणपालो टिफिना बी घालपाक आनी हे ज्वारीचे हे बलागता ज्वारीचे बलागता हें आनी खूब आसलेले गंवाचे बीन आसले हांवें पुरो म्हणटा इतले आनी कांय ना घेवं चडशे कुर्ता कपडे हे सगळे शिव म्हाका कपडे घे म्हणटा हांवें नाका म्हटलें आतां आसूं म्हटलें आहा ते कपडे बरे घालया आपल्याक काय घेयना फक्त म्हाज्या फाट लागता कपडे घे म्हणून आनी कांय आनी एक कानाचें घेतला भांगराचें न्ही आं नकली तिजी एक हे आहा स्टॉल जिजाजी म्हणून ती न्ही अशें 1 ग्राम गोल्ड 1 ग्राम गोल्डाची विकता बरें आसता तिजी आं फक्त उदकान बी घालप ना बरें वर्सभर बरें टिकता म्हणजे काय अशें ब्लॅक बीन जायना सो मम्मीन हांवें घेतला पळय मम्मीन एक पेर घेतला हांवें एक पेर घेतला सो कानाक न्ही सायडीन घालपाक मम्मीने घेतला हांवें घेतला आतां आनी भांगर घेवपाचें असलें घालून भोंवपाचें आनी म्हाका अशें लायक म्हाका भांगरूच जाय अशें ना नकली बी घालून भोंवपाक म्हाका खूब लायक सो शेता म्हटलें घे म्हटलें घेतले हेका पडले कितले 700 पण बरें आसता बरें टिकता तेजें काय अशें ब्लॅक बीन जायना सो इतलें आनी कांय ना ओके म्हाका खूब आवडलें इतलेंच आनी कांयच ना दाखोवपा सारकें वचात 16 तारखे लास्ट हें संडे न्ही संडे लास्ट बिशे वचून एक पळोवन या तुमी मातशें बरी दिसता म्हणजे म्युजीक बी लायतात न्ही आमचे गोवन कल्चरल प्रोग्राम बी आसता पळोवपाक बरी दिसता आमी बसलेली 1-2 शो पूर्ण येयले आमी पुरो म्हटलें ओके सो आनी कांय ना चला आयचो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनला सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई शिताक दवरला बाय बाय आई चित्ता कितें म्हणूंक हांव ना बाय बाय तुझे पूत खंय गेलो या ऋत्विक खंय गेलो रे तोंड धुवपाक गेल्लो ओके चला बाय म्हण I love you friends. Please comment, subscribe to my channel. चला बाय Bye.